एक म्हणजे मडगांव हे सगळे जाणा की जे कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा. म्हाका अभिमान आसा की मडगांव शहराचें प्रतिनिधित्व करपाची म्हाका गेल्ली 27 वर्सां मडगांवकाराच्या आशिर्वादान संदी मेळटा. म्हणजे सगळ्यांत पयली गजाल म्हणजे हांव सगळ्या मडगांवकाराचें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, जांच्या आशिर्वादान म्हाका गेल्ली 27 वर्सां मडगांवकाराची सेवा करपाचें भाग्य प्राप्त जालें. आज आमी सगळे जाण जाणात की डेव्हलपमेंट प्रत्येक शहराचो, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन करप, कितें करप हाची एक रूपरेखा किंवा ब्रॉड गायडलायन्स आमी तयार करतात. म्हजी एक पद्दत आहा. हांव फक्त आयचेंच चिंतना जाल्यार हांव मुखावेलें 10-15 वर्सांचें चिंतता. म्हणजे म्हाका जेन्ना संदी मेळ्ळी पॉवर मिनिस्टर म्हणून, तेन्ना हांवें मडगांव शहरांत 4 सबस्टेशनां तयार करून दिलीं. म्हणजे मडगांव हें गोंयांतलें एकमेव शहर आसा ज्या शहराक 4 सबस्टेशनां आसात आनी खंयच्याच शहराक 4 सबस्टेशनां ना. मडगांव हें एकमेव शहर आसा ज्या शहराक 10,000 क्युबीक मिटराचो मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वोयर आसा. कित्या खातीर केल्लो तेन्ना की साळावलेची पायपलायन परती फुट्टाली. उदक स्टोर करपाक जायना आशिल्लें. बिल्डिंगेर रावता लोकांक त्रास जातालो. लोक टँकरांनी हाडल्यार सुद्दां वयर चडोवप कशें, लोक हॉटेलांनी वचून रावताले. म्हूण त्या वेळाचेर आमी 10,000 क्युबीक मिटर म्हणजे सगळ्यांत पयलो ह्या राज्यांतलो व्हडलो मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वोयर हो मडगांव शहरांत तुगेलो घोगळांत वयर तयार केलो गेलो त्या वेळाचेर, जाका लागून उदकाचे प्रॉब्लेम खुबशे सुटले. कोंकण रेल्वेचो फुटब्रीज आसा, ताचे मुखार एक आमी गार्डन प्रपोज केल्लें. कंपाऊंड वॉल बील बांदून दवरिल्लें आहा पळय, थंय ते गार्डनाचे इक्विपमेंट्स आसा ते जवळ जवळ एक 15 लाख रुपयाचे इक्विपमेंट्साचें सँक्शन आयलां. टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. भोवदा एक म्हयने भितर थंय ते गार्डन इक्विपमेंट्स भितरले सगळें बसयले वतलें. उदकाच्या बाबतींत ज्या ज्या जाग्यार डिमांड आयिल्लो थंय थंय आमी सुलभ टॉयलेट्स प्रोवायड केल्या. ज्या ज्या जाग्यार टॅप्स हावस कनेक्शनां जाय आशिल्लीं थंय हावस कनेक्शनाय केल्या. अजुनूय जाय जाल्यार हावस कनेक्शनां कोणाचें एप्लिकेशन आय आमी इमिजिएटली सँक्शन करतात आनी टॉयलेटी कोणाकी जाय जाल्यार इमिजिएटली चालू करतात. टॉयलेटाचे प्रॉब्लेम एक जाल्लें की लेबर जे बिहाराक गेल्ले ते तांचे अजून येवूं नाशिल्ले म्हणून काम थोडें डिले जाल्लें. आतां ते येवपा लागल्या. जालें जाल्यार ते भोवदा ह्या म्हयन्याक तांचें काम स्टार्ट जातलें.